नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या सकाळच्या ह्या बुलेटिनान हा प्रणिता रेडकर तुमका येवकार दिता। सविस्तर खबरां आदी पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। हेर पक्षांतल्यान आयिल्ले 12 उमेदवार जाले भाजपाचे आमदार। वेचून हाडिल्ल्या 20 आमदारां भितरले चडशे आसात आदले काँग्रेस फुडारी। एक रेव्होल्युशनरी गोवन्सचो आमदार सोडल्यार लोकांनी वेचून हाडिल्ले पुराय कोट्याधीश आमदार। मोगो पक्षाक मडकयच्या भाजपांतल्यानूय विरोध। मंत्री पदा खातीर आयिल्ले सरकारान घुसता मोगो, मडकयच्या भाजपाचो आरोप। प्रमोद सावंतान दिलो मुख्यमंत्री पदाचो राजीनामो। भाजप बेगीनूच दाखल करतलो सत्ता स्थापनेचो दावो। येता त्या 2 दिसां भितर जातले गोंयांत नवे सरकार स्थापन। सोमारा विधानसभा जातली बरखास्त। नव्या सरकार स्थापणुकेंत मोगो पक्षाच्या वाट्याविशीं केंद्रीय नेत्यांनी घेतिल्ल्या निर्णयाचेर थळावे नेते बेजार। फोंडेचो पात्रांव वेंचणुकेन कांठार पास। गोंयचे पयले मुख्यमंत्री सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकराची जयंती व्हडा उमेदीन। पुराय गोंयभर खासा कार्यावळींचे आयोजन। आनी आता खबरो विस्तारान। भारतीय जनता पक्षात 20 सीटां मेळ्ळ्या आसुये, पूण 20तले 12 आमदार दुसऱ्या पक्षांतल्यान फोडून हाडिल्ले। भाजपा, काँग्रेस, मगो आनी अपक्षांक घेवन तांकां वेंचणूक जिखोवन दिवन आता सरकार स्थापन करपा वाटेर आसा। गोंयांत भाजप हो पक्ष फाटली 1 दशका पुरायपणान बदल्ला। पक्षान आदलो ज्येष्ठ काँग्रेस फुडारी माविन गुदिन्होक काँग्रेसींतल्यान फोडलो। सुभाष शिरोडकाराक आनी वाळपय आमदार विश्वजीत राणेकय फोडलो आनी 2017 पोटवेंचणूक घडोवन हाडून जिखयलोय बीन। 2022 वेंचणुकेंतय काँग्रेसींतल्यान आयिल्लो बाबूश मोन्सेरात, जेनिफर मोन्सेरात, निळकंठ हळर्णकार, रवी नायक, देविया राणे आनी विश्वजीत राणे हांकांय फोडून हाडले। विधानसभेत वेंचणुकेंत उबे करून वेचूनय हाडले। प्रेमेन शेट आनी प्रवीण आर्लेकाराक मगो पक्षांतल्यान फोडले, उमेदवारी दिली आनी जिखोवन हाडले। फोडून हाडिल्ल्यां भितर रोहन खंवटे आनी गोविंद गावडे आसात। मूळ भाजपांतले म्हणपा भशेचे वेचून आयिल्ले आसात ते दोतोर प्रमोद सावंत, निलेश काब्राल, जोशुआ डिसुजा, रमेश तवडकार, सुभाष फळदेसाय, गणेश गांवकार, दाजी साळकार आनी उल्हास तुयेंकार। खंयच्याय परिस्थितीत वेंचणूक जिखपाच्या भाजपाच्या ह्याच विचारसरणेक लागून भाजपाक पुराय भारतांत इलेक्शन मशीन अशें नांव पडलां। आता 2024ची वेंचणूक हो भाजपाचो फुडलो टार्गेट। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। विधानसभा वेंचणुकेन जिखिल्ल्या 40 आमदारां मदले 39 आमदार करोडपती। लोकप्रतिनिधी मात पेजाद, पूण गोंय मात आजुनूय उदक, वीज, भाजयो, तांदूळ, चिकन, मटन तशेंच फुलां फळां खातीर आजुनूय स्वयंपूर्ण कित्याक जावंक ना हो प्रश्न पडल्या बगर रावना। त्या खातीर आता हे करोडपती उमेदवार गोंयांक स्वयंपूर्ण तशेंच आत्मनिर्भर करपा खातीर कितें पावलां उबारतले हाची उमळशीक गोंयकारांक लागल्या। थारोवपाची सुत्रां जांचे कडेन गोंयकारांनी दिल्यात तांच्या अर्थीक, शैक्षणिक तशेंच गुन्यांवकारी फाटभुंये विशीं असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटीक रिफॉर्म्स म्हणल्यारूच ADR ह्या संस्थेन खासा अहवाल जारी केला। उमेदवारांनी वेंचणूक आयोगा कडेन सादर केल्ल्या प्रतिज्ञापत्रांतल्या म्हायती प्रमाण ADRन हो अहवाल तयार केला। विधानसभा वेंचणूक जिखिल्ले 16 उमेदवारांचेर म्हणल्यारूच 40% उमेदवारांचेर गुन्यांवकारी प्रकरणां नोंद आसात, जाल्यार 13 उमेदवार म्हणल्यारूच 33% जैतिवंत उमेदवारांचेर खर गुन्यांव केल्ल्यांची प्रकरणां नोंद आसात। वेचून आयिल्ले 40 उमेदवारां मदले 39 उमेदवार करोडपती। 2017च्या विधानसभा वेंचणुकेंत मात 40 उमेदवार करोडपती आशिल्ले।
2017च्या तुळेन हे फावट वेचून आयिल्ल्या लोकप्रतिनिधींची मालमत्ता दोबराद आसा. 2017च्या वेचणुके वेळार लोकप्रतिनिधींकडे सरासरी 10.90 कोटी रुपयाची मालमत्ता आशिल्ली. मात 2022च्या आकडेवारी प्रमाण ह्या 39 लोकप्रतिनिधींकडे सरासरी 20.16 कोटी रुपयाची मालमत्ता आसा. भाजपाचे 20 निवडून आयिल्ले लोकप्रतिनिधींची सरासरी मालमत्ता 15.32 कोटी रुपया इतकी आसा. जाल्यार 11 काँग्रेसीचे उमेदवारांची सरासरी मालमत्ता 31.26 कोटी रुपया इतकी आसा. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या 2 उमेदवारांची सरासरी मालमत्ता 14.30 कोटी रुपया इतकी आसा. 40तले 13 म्हणल्यारूच 33% लोकप्रतिनिधी 8वी आणि 10वी पास. वेचणूक आयली काय उमेदवार मतदारांक पैसे दाखवून भुलयता आणि तांची मतां विकत घेतात आणि सरकार सत्तेर आयल्या उपरांत हेच लोकप्रतिनिधी करोडांनी वसूल करतात. राजकारणांतल्यान पैसो आणि पैशांतल्यान राजकारण हेच खंयच्याय राजकीय फुडाऱ्यांचे धोरण. ते खातीर समाजाच्या उदरगती खातीर वावुरपी फुडाऱ्यांचो काळूच गेलो काय अशेंच म्हणचे पडटले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मगो पक्षाक आता मडकयच्या भाजपा मंडळाचो विरोध सोंसचो पडटलो. मडकयच्या भाजपान मगो पक्षाक भाजप सरकारा भितर घेवपाचे खर विरोध केला. तांणी तशें भाजपाक कळीतूय केला. मडकय कांयच विकास जाल्लो ना. मात खंयचोय पक्ष सत्तेंत आयलो काय मगोक मंत्रीपदां जायच. दुसऱ्यांच्या हुस्तार जगपी हो कसलो पक्ष असो प्रश्न सुदेश भिंगीन केला. एक तर म्हणून कांयच प्रोग्रेस ना अशा पद्धतीचे हे आज म्हणून चल्लेले आसा. अरे जेन्ना तुवें तृणमुलाकडे युती केली, कित्याक लागून युती केली हे ताचे कडेन प्रश्नाचें उत्तर नाशिल्लें. तरी आसतना लोकांनी ताका मडकय मतदारसंघात निवडून हाडलो आनी आतां लोकांचे दोळे उगडल्या. जेणे ते युती केल्ली मडकय मतदारसंघांतले ताणें तृणमुलाकडे आज आख्ख्या गोंयांत मोगो पक्षाची परिस्थिती कितें जाता ती पळया. तर हें कारण आसा युती, तृणमुलाकडे केल्ली युती. आज भारतीय जनता पार्टी 20 आमदार निवडून आयिल्ली आसा. ती अपक्षान सपोर्ट केल्लो आसा. म्हाका अभिमान दिसता आमच्या फोंड्या तालुक्यात 3 आमचे आमदार निवडून आयिल्ले आसा आनी हाजो सपोर्ट करपाची गरजूच ना. आमचो वेवस्थीत सरकार जाता तेन्ना हांव आमचे सगळे वरिश्ठ पदाधिकारी हांचे कडेन मागता हाजो सपोर्ट अजिबात तुमी घेवं नाका आनी हाका मंत्रीपद बी कसलेंच दिवं नाका. कारण प्रत्येक वेळार काँग्रेस सरकार आयलो आपूण मंत्री जाता, भारतीय जनता पार्टी आयलो आपूण मंत्री जाता. अशा पद्धतीची तागेली हें आसता, स्ट्रॅटजी आसता. सादें उदाहरण दिता. फाटल्या खेपो मडकय शिरोड्या इलेक्शन जालें. तुमी युतीचो सरकार केल्लो भारतीय जनता पार्टी आनी मगो, जाल्यार तुमी मगोचो शीट हांगसर कसो दवरलो शिरोड्या. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान राजभवनार वचून राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हांची भेट घेतली. मुख्यमंत्री पदाचो ताणें राजिनामो दिलो. देखून भाजप बेगीनूच सत्ता स्थापनेचो दावो करपाक शकता. सध्याची विधानसभा सोमारा 14 तारखेर बरखास्त करतले. तसोच निर्णय कालचे मंत्रिमंडळाचे बसकेन घेतला. देखून नव्या सोपुतविधी सुवाळ्याची तारीख फाल्यां मेरेन निश्चित जावपाची शक्यताय आसा. भारतीय जनता पार्टीक मॅन्डेट मेळ्ळ्या उपरांत फुडलो प्रोसिजरल सगळो कंप्लीट जावपाक जाय. ताच्या खातीर काल आमी कॅबिनेट घेतली. कॅबिनेटान 2 रेजोल्युशन पास केली. एक रेजोल्युशन जे सगळ्या गोंयकारांचो धन्यवाद मानपाचें रेजोल्युशन, फाटल्या 3 वर्सांच्या टेन्युअरान आमकां काम करपाची संदी दिली म्हणून, आनी दुसरो रेजोल्युशन एसेंब्ली डिजॉल्व करपाचो. ही दोनूय रेजोल्युशन सबमीट केली आनी आज म्हजें रेजिग्नेशन चीफ मिनिस्टर हांवें सबमीट केलें. तें रेजिग्नेशन ताच्यान एक्सेप्ट केलें आनी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट केल्या उपरांत
केअरटेकर CM म्हणून तांच्यांनी म्हाका अपॉइंटमेंट दिली, वीच इज स्टील द फर्दर डिसिजन्स. 4 राज्यांची शपथविधी जावपाचो आसा. 4 राज्यांच्या शपथविधीचेर अजून केंद्रांतल्यान निर्णय जावंक ना. केंद्रांतल्यान निर्णय जाल्या उपरांत रोखडोच 4 राज्यांच्यो डेट्स येतल्यो. तेज्या उपरांत 4 राज्यांनी शपथविधी. 2022 विधानसभा वेंचणुकेचो निकाल भाजपा वटेन लागल्या उपरांत भाजपाची शुक्रारा मंत्रिमंडळाची बसका जाली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ले हे बसकेन 14 मार्चाक विधानसभा बरखास्त करपाचो निर्णय जाल्ल्याची माहिती सावंतान दिल्या. मंत्री प्रमोद सावंतांच्या अध्यक्षतायेखाला शुक्रारा जाल्ले कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बसकेत विधानसभा सोमारा बरखास्त करपाचो निर्णय जाला. भाजपाचे केंद्रीय निरीक्षक गोंयांत आयल्या उपरांत नव्या विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्यांची निवड करपा खातीर बसका जातली. 40 सिटांच्या विधानसभेत भाजपाक 25 आमदारांचो तेंको जरी आसलो तरी लेगीत सरकार थापणुकेचो दावो अजून मेरेन भाजपान केल्लो ना. भाजपान गोंयांत 20 जाग्याचेर जैत जोडला, जाल्यार 3 अपक्ष आनी मोगोच्या 2 आमदारांसयत भाजपा फुडें सरकार स्थापन करतली. पक्षाच्या नेतृत्वाचो निर्णय आणि नव्या मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीचो वेळ थारोवपाचो अधिकार पुरायपणान संसदीय समितीकडे आसा अशें भाजपाचे गोंय वेंचणूक प्रभारी देवेंद्र फडणवीस हांणी बेरेस्तारा सांजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगले. आज मिटींग आशिल्ली. एक्चुअली फाटल्या कॅबिनेटांतल्या सगळ्या सदस्यांक आपयल्ले आनी कॅबिनेट म्हणजे असेंब्ली डिजॉल्व करपा खातीर सोमारच्यान रिजोल्युशन पास जाल्लें आहा. सोमारा मॉर्निंगच्यान असेंब्ली जी आसा पळय न्ही ही डिजॉल्व करता आनी ते रेजोल्युशन्स हे गव्हर्नराक धाडले वयतले. सोमार दीस गव्हर्नर तेज्या उपरांत असेंब्ली डिजॉल्व जातली आनी फ्रेश लेजिस्लेचरची मिटिंग्स केन्ना वयल्यान ठरयल्या त्या प्रमाणे जातली आनी तेज्या उपरांत बाकीच्यो फुडल्यो फॉर्मेलिटीज आसा त्यो कंप्लीट जातल्यो. मजगती मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत पत्रकाराच्या मोगो आणि भाजपाच्या युती विशींच्या प्रश्नाक मात प्रमोद सावंतान कांयच स्पष्ट जाप दिवंक ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. 20 भाजपाचे आमदार आणि 3 अपक्ष आमदारांचो तेंको आसून लेगीत भाजपा मोगो पक्षाक सरकारा भितर वांटेकार करून कित्याक घेवपाक तयार जाल्यात हाचे वयल्यान भाजपा भितर मतभेद निर्माण जाल्यात. भाजपाच्या गोंय फुडाऱ्यांक विचारल्यार ते केंद्रीय भाजपा फुडाऱ्यांचेर निर्णय धुकलतात आणि कानार केस काडटात. मतभेद आसात हे गोंयच्या भाजपांतल्या फुडाऱ्यांनीच उलोवन दाखयला. 20 भाजपाचे आणि 3 अपक्षांचो तेंको आसून लेगीत मोगोचो तेंको कित्याक जाय असो विशय सध्या भाजपान गाजता. मोगो घेवपाच्या निर्णयाचेर गोंय भाजप खोशी ना. विचारल्यार निर्णय केंद्रीय फुडाऱ्यांचेर धुकलतात. व हे डिसिजन स्टेटीक मान्य, स्टेट लिडर्सांक मान्य काय ते सेंट्रल लेवलाचेरूच घेतला. आमची सेंट्रल पार्टी आसा ताका सेंट्रल सांगता. थोडे तुमचे आमदार MGP ओपोज करता हय सपोर्ट करपाक ग्रुप जाल्या. MGPचे सपोर्ट दिला थोड्यांक अपसेट जाल्ले तुमचे हे पळय आतां आमच्या हातूंतल्यान आमचे कडेन 3 अपक्ष आनी पार्टी लेटरां दिली आनी MGPनूय लेटर दिलें. आतां हें सगळें जें आसा पळय तें कोणाचोच तेचेर अनकंडिशनल सपोर्ट आसा आनी त्या लागून त्या हाचेर हांव कित्याक डिटेली कित्याक ते केंद्रीय नेते आमचे ते पळयतात त्यामुळे हांव तुमचें मत कितें आहा? See, there will be different opinions that way on some issues. That does not mean there are real differences. मत असताच न्हू. मत सगळ्यांचे एक असले जाल्यार संसार दुसरे भाशेन जावपाचो. मातशे वेगळे वेगळे मत आसपाकूच जाय. सी अल्टिमेटली आमी विचार ते बाबतीन करता पण आमच्याहून चड विचार आमचे हायकमांड करता, आमचे सेंट्रल पार्लिमेंटरी बोर्ड करता आनी आमचे सेंट्रल नेते करतात. ते कितें करता ते म्हत्वाचें. तांकां दिसता अमको निर्णय घेयल्यार तरी चड स्टेबिलिटी येता, चड स्टेबिलिटी जावपाक शकता. एक स्टेबल गव्हर्मेंट फुडले 5 वर्सां चलतलो ते दिश्टीन ते विचार करतले न्हू. फोंडेचो आमदार रवी नायक अंदू फकत 78 इतकी चड मतां घेवन विधानसभेच्या वेंचणुकेंत काठार पास जालो. एके फेरयेन रवीचे दाले जड तर दुसरे फेरयेन केतन भाटीकाराचे अशी रस्सी खेच निमाणे मेरेन पळोवपाक मेळ्ळी. कोण पडटा आनी कोण जिखता हांची उमळशीक निमाणे मेरेन उरली.
मतमेजणी सोंपतकूच फोंडेच्या राजकीय भीष्माचार्यान तरणाट्यात दोतोराक आडवो उडयलो आनी हारता हारता रवी परत एकदा जिखलो. फकत 78 मतांनी जिखलेलो गोयचो माजी मुखेलमंत्री आणि फोंड्याचो पात्रांव रवी नायक हरता हरता निमणेक जिखलो आणि रवी नायकाच्या जिवान जीव आयलो. जिखल्या उपरांत मात हांव जिखतलोच असो विस्वास म्हाका आशिल्लो अशें तो म्हणटा. हांव थंड आशिल्लो काल कावंटींग जालें थंड बसलो हांव झाडां कितें तरी जातलें आनी हांव जिखतलो ते प्रमाणे जिखलो. आमकां म्हाका सपोर्ट केला फोंडा मतदारसंघाचे सगळे तरेचे लोकांनी म्हाका सपोर्ट केला. त्यांच्या हांव देव बरें म्हणटा ते एक म्हाका संदी दिली आनी 5 वर्सां काम करता. एका तेंपार कायम 4 आंकडी मतांनी जिखपी रवी हे फावट मात 100चे मताधिक्य पूण मेळोवपाक शकलो ना. ते खातीर सरकारा भितरले ताचे स्थान इतलेय घटमूट ना हे रवी बेस बरें जाणा. ताका लागून रवीक आतां पक्षा भितून सामंजस्यत्वाची भुमिका वठोवची पडटली. फोंड्या खातीर कितें प्रतिनिधित्व आसतलें काय म्हणटा मंत्रिमंडळान बीन तशें जातलो एक सिनियर मोस्ट तुमी आसा आनी आतां पर्यंत बरें हेचेर काम केलां म्हणटा पार्टीचेर निर्णय आनी तेका घेवन जो आमचो लिडर जातलो तो निवडणूक जाली तो आमी ते पासून एके काळार मुख्यमंत्री गृहमंत्री इतकी मोठी पदां सांबाळपी हो राजकारणी बहुजन समाजाचो फुडारी म्हूण ताका लोक पळयतात. गुंडगिरी दादागिरी बंद उडोवपा खातीर रवीन गोंयान केल्लो वावर गोंयच्या राजकीय तशेंच सामाजीक जडणघडणेंत म्हत्वाचो थारला. मात इतके आसूनय पात्रांव हे फावट काठार वेंचणूक कित्याक जिखलो आसूंये काय हो प्रस्न आसाच. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयचे पयले मुख्यमंत्री सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकरांची जयंती गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयली. ह्या निमतान वेगवेगळ्या कार्यावळींचे आयोजन केल्ले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मिरामार समाधी थळार वचोन फुलां घालून भाऊसाहेब बांदोडकरांक आर्गां ओंपली. गोविंद गावडे वांगडा रवी नायकान लेगीत भाऊच्या पुतळ्याक हार अर्पण केलो. त्याच वांगडा भाऊसाहेबांच्या जयंती निमतान दिवचले खासा कार्यावळींचे आयोजन केल्ले. ह्याच निमतान राधाकृष्ण विद्यालयान स्टुडंट्स डे मनयलो आनी विद्यार्थ्यांक इनामां भेटयली. मुख्याध्यापक चंद्रकांत चांदेकर हांच्यांनी भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्या फोटवाक फुलां हार घालून तांकां आर्गां ओंपली. उदरगतीचे दिश्टीन वास्को मतदारसंघाचेर खासा लक्ष दितलो अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिला. पूण वास्कोच्यान वेचून आयिल्ल्या दाजी साळकारान सांगले वास्कोकारांक सरकारा कडल्यान खूब अपेक्षा आसात. वास्को एक बऱ्यांतले बरें शार करपाचो हावेसूय दाजी साळकारान ह्या वेळार उक्तायलो. आमकां वास्को खातीर तुमी कितें तरी एक स्पेशल एक पॅकेज दिवपाक जाय म्हणून कित्याक वास्को असो एकूच शार आसा जाका पयल्यार पसून भंय दिसता. रस्ते पाड खंयचे गार्डन्स पाड हें पाड म्हणजे खंयचीच गोश्ट बरी दिसना. सो आतां सीएमान आमकां एश्युरन्स दिला की आपूण स्पेशल लक्ष घालतलो वास्को खातीर म्हणून. सो आमचो तो एकूच एम आसतलो की ह्या 5 वर्सांत एक प्रेझेंटेबल वास्को सगळ्या वास्कोकारां मुखार दवरप. आतां बायणा बीच तुमी पळयलो फक्त 2 शॅक्स आयल्या पूण तरी आतां इतले लोक येतात थंय की गर्दी जावपाक लागल्या. आतां इल्ले जावन ट्युरिस्ट हांगा येवपाक लागपाय. आमची स्पोर्ट्स एक्टिविटी थंय स्टार्ट जाल्या. अशे एक्टिविटी स्टार्ट जाल्यार ट्युरिस्ट हांगा येतले. ट्युरिस्ट एट्रॅक्शन जावपा खातीर आनी कितें करूंक शकता आमी. आमचे बॅट आयलंड आसा वेदर वी कॅन डेवलप बॅट आयलंड थंय कितें PPP प्रोजेक्ट करून कितेंय करूंक शकता आमी. सो दीज आर ऑल ऑप्शन्स आमी अवेलेबल फॉर वास्को. वास्को सामकें हें आसा म्हणजे तूं कितेंय करूंक शकता वास्को. ओन्ली फक्त गव्हर्मेंटाचो सरकाराचो सपोज सपोर्ट मेळत. आमचे तांतयाच्या सायडीन बरें तळें आसा. इफ वी कॅन डेवलप दॅट म्हणजे बरो सिटींग एरिया केली बरो हें केलें म्हणजे खुबशे आमचे स्वप्नां खूब आसा.
आतां त्या खातीर आमी गव्हर्मेंटा कडेन प्रेशर मारता, सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन आमी खंय तरी मातशें कनेक्शन दवरून थंयच्यान कितें फंड्स मेळटा जाल्यार आमी युटिलायज करपाक पळयता. सो फक्त देवान साथ दिल्या पुरो आमी मेहनत खूब करतले. कालूच आमची फर्स्ट मिटींग जाल्या ती लेजिस्लेचराची. सो अजून कांय तशें डिसायड जावना. सो जशें जशें एक 2-3 दीस वतले मातशी क्लॅरिटी जातली, सारक्या जाग्यार बसलो की आमी ऑटोमॅटीक फर्स्ट थिंग वी वील एप्रोच. कित्याक वास्कोकारांचो सगळ्यात मेन डिमांड आसा की बस स्टँड बरो जावचो म्हणून, आनी तो आमी सगळ्यात बेगीन स्टार्ट करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. फायर स्टेशनूय जातलें, बायणा पावर हावस आसा, अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसा ज्यो 100% मार्गाक लागतल्यो. आज सरकार आयलो म्हणटकूच एक आमकां भंय ना की डेव्हलपमेंट वील शुअरली हॅपन इन वास्को. ताजे बद्दल वास्कोकारांक निश्चित रावचें. वी वील डू ऑल द हार्ड वर्क वीच इज नेसेसरी फॉर वास्को. SC खातीर राखून दवरिल्ल्या पेडण्या मतदारसंघात भाजपाच्या उमेदवाराचेर वेंचून आयिल्ल्या प्रवीण आल्लेकराक मंत्रीपद दिवचें अशी मागणी गोंय रिपब्लीक पार्टीचे अध्यक्ष सतीश कोरगांवकरान केल्या. पेडण्यां घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. ह्या वेळार पार्टीचे हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. गोंयचे जनतेन भारतीय जनता पक्षाक मॅन्डेट दिलेले आसा. तेंचे 20 उमेदवार निवडून हाडलेले आसा. ताका लागून हांव रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीन संपूर्ण गोंयचे जनतेचे हांव हात जोडून आभार व्यक्त करता. तशेंच ह्या निवडणूक खूब अटीतटीची आसली निवडणूक, कारण वेगवेगळे पक्ष ही निवडणुकीन सहभागी जाल्लेले आनी तेच्या खातीर मतांचें स्प्लिटेशन जावपाची खूब शक्यता आसली आनी त्या पद्दतीन ती जालेली आसा. तरी सुद्दां भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते, रिपब्लिकन पक्षाचे कार्यकर्त्यांनी सगळ्यांनी जमून काम करून भारतीय जनता पक्षाक परत एकदा संधी दिलेली आसा. तेच्या खातीर हांव भारतीय जनता पक्षाचे सगळे कार्यकर्ते तशेंच रिपब्लिकन पक्षाचे सगळ्या कार्यकर्त्यांचे हांव अभिनंदन करता, तशेंच त्यांचे आभारूय मानता. आनी खास करून आयज ही पत्रकार परिशद पेडण्या मतदारसंघात आमी घेतलेली आसा, पेडण्या तालुक्यात घेतलेली आसा. हेचें कारण अशें आसा की पेडण्या मतदारसंघ हो SC रिझर्व मतदारसंघ आसा. खांडेपार ओपा जंक्शनाचेर शेनवारा सकाळी एका विद्यार्थ्याचो एक्सिडंट जालो. बस स्टॉप बांदपाच्या सुवातीन बेकायदेशीर गाड्या आयिल्ल्यान बस स्टॉप बांदपाचें काम आडखून उरलां अशी माहिती समाजसेवक संदीप शेट पारकार हांणी दिल्या. शाळेच्या पालक शिक्षक संघटनेन तशेंच थळाव्या नागरिकांनी विद्यार्थ्यां खातीर बस स्टॉप बांदपाची मागणी करून लेगीत पंचायत ताचे कडेन दुर्लक्ष करतात असो आरोप संदीपान केला. जाल्यार ह्या सुवातीर एका खाजगी कंपनीन CAR माध्यमांतल्यान फुकट बस स्टॉप दिवपाचे प्रस्तावाक लेगीत पंचायत मान्य करिना अशें म्हणलां. ₹20 लाख मोडून जेन्ना फुटपाथ करता, फुटपाथ करून तुमी भुरग्यांचें प्रोविजन केलें येवपाचें, भुरग्यांक रावपाक बस शेडीचें प्रोविजन खंय आसा? भुरग्यांक रस्त्यारूय रावचें पडटा. बरें 10-12 भुरगीं आशिल्ले जाल्यार खंय तरी एडजस्ट जावं आसलें. इट इज अ मॅटर ऑफ मोर दॅन 250 स्टुडंट्स. ताका लागून थंय बस शेड सामकी गरज आसा. आनी जेन्ना जागेचे मालकी हक्क आसा तो PWDक आसा, तेंच्यांनी जर NOC दिल्या जाल्यार बांदपाक कितें प्रॉब्लेम आसा? बरें, जर पंचायती कडेन फंड्स ना जाल्यार एका प्रायवेट फॉर्मान 6 लाखाचो बस शेड ओन कॉस्टार बांदून दिता म्हटला जाल्यार खंय हाडटा? आमी 4-5 वर्सां पयलीं रेजिडन्स ऑफ खांडेपार 200-250 लोकांची सायनी घेवन आमी रिप्रेझेंटेशन केल्लें पंचायतीक की भुरग्यांक थंय बस शेड बांदची. दुसरें PTA एसोसिएशन जे आसा दोनी MIBK आनी KGचे, तेंच्यांनी तेंच्या मार्फत लेटरां केल्लीं की आमकां बस शेड बांदून दिवची. पण पंचायतीचो फुडाकार नाशिल्ल्या कारणान तें शक्य जालें ना. पण आतां आमी गांवच्या लोकांनी अशें ठरयलां की खंयच्या परिस्थितीन ह्या 2 म्हयने भितर आमी थंय बस शेड करतले म्हणजे करतले आनी भुरग्यांचें लायफ आमी सामकें सेक्युअर्ड करतले. हांगासर बस स्टॉप पळयत जाल्यार बस स्टॉपाचेर भुरगीं इतली क्रावड आसता हांगासर आनी ट्रॅफीक आसा ती हांगासर हें आसता पळय तांकां सोडपा खातीर ते इतले भुरगे पळोवपाक शकना. ताका लागून भुरगीं ह्या अर्दान सोडून वतात त्याय अर्दान वतात म्हणटकूच हांगासर बस स्टॉपाची सारकी गरज आसा. हय, सामकी गरज आसा. एक्चुली जो एक्वायर्ड लँड आहा पळय न्ही, तो डिव्हिजन 18 आसा. 2004 जेन्ना खांडेपार ओपन जंक्शन टू बुर्डी पर्यंत रोड वाडीन केल्लें तेन्ना तेंच्यांनी एक्विशन केल्लें. म्हाका जेन्ना सेक्रेटरीन सांगलें की तूं जर NOC हाडटा PWDची जाल्यार आमी बस शेड बांदपाक फुडाकार घेता. त्या प्रमाणे हांवें फुडाकार घेतलो. PTAनूय म्हाका साथदार दिलो, गांवच्या लोकांनी साथ दिली.
म्हापशा वाठारांत फाटल्या 2 म्हयन्यां सावन सिवेजीचें उदक रस्त्याचेर व्हांवता. ह्या कारणाक थंय जळारां निर्माण जाल्यात. तशेंच लोकांक नाक मुठीन धरून वाट काडची पडटा. ह्या वाठारांत शाळा आसा आनी शाळेच्या विद्यार्थ्यांक सिवेजीच्या उदकांतल्यान शाळेची वाट धरची पडटा. ह्या विशीं कागाळ करून लेगीत म्हापशा नगरपालिकेन हो प्रश्न सुटावो केल्लो ना असो आरोप थळावे लोक तशेंच पालक करतात. कितले म्हयने उदक वेस्ट जाता हांगासर येता? बट तुमी एज अ पेरंट्स टिचरींक सांगूंक नासले की पेरंट्सांक त्रास जाता बीन? भावाचे भुरग्याक पावूंक गेलो प्रॉब्लम येयला सगळे म्हापशा ना एक्झॅक्टली सिवेज वॉटर हे आनी आमकां थिंगासर उदकाचो प्रॉब्लम आहा सगळ्याक प्रॉब्लम सांगता आनी तेंची ऑफिसांत सगळे जाण आनी तेंच्या ऑफिसांत कामां जायना फकत रावंड मारपाचें आनी कांय ना आनी हे केन्ना जातलें तें तांकां मागोन आमी सगळे बरे भाशेन कितें तें मातशें कराय वेगळी काम. वॉर्ड नंबर 11 कितें जालां म्हाका सांग नेमकें? हे म्हाका दिसता कसलें तरी उदक सिवेज वॉटर की कसलें तें खबर ना. ऑलमोस्ट लायक आतां 1.5 म्हयनो जाला हे व्हांवता आनी ऑलमोस्ट मस्किटो ब्लिडींग जालें आनी पयले सुवातेर हिंगासर स्कूल आहा हे प्रायमरी सेक्शन ती भुरगीं हिंगा पांयां बुडोवन समती भितर इस्कॉलान वयता ते एक हेल्थ इशू व्हडलो आनी पयले सुवातेर आमी पेंडेमिक्सान व्हडलो इशू जाल्लेले आहात हेल्थाक आनी हेंच्यांनी मातशें सिरियसली घेवंक जाय. हे उदक केन्नाच्यान वता हांगासर? ऑलमोस्ट लायक 1.5 म्हयने जाले. स्थानीक जे हांगासरले आहा तेंच्यांनी कोणाक कंप्लेन करूंक नासली काय? आनी कंप्लेन केला की कितें केलां तें कांयच आमकां खबर ना पूण म्हाज्या हिसपान हे बेगीन इशू सॉल्व जावंक जाय कित्याक हो हेल्थ इशू. ओके. ताळगांव वाठारांत फाटले 6 म्हयने जाले लोकांक उदीक धड ना. थळावे लोक ह्या त्रासाक लागून वाजेल्यात. लोकांच्या प्रश्नाचेर कोणूच लक्ष दिना असो आरोप थळावे लोक करतात. ह्या वाठारांत एक नवो प्रकल्प सुरू आसा. ह्या प्रकल्पा खातीर आयिल्ले व्हडले ट्रक हेर गाडयांक लागून रस्त्याच्या कुशीक आशिल्ल्या नळा उदकाच्या पायपलायनी वयल्यान वयतात आनी पायप फोडून उडयतात. पायपलायनी परत फुट्टात अशें थळावे लोक सांगतात. हाचेर बेगोबेग तोडगो काडचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. हांगा तालिगांव पायप फुटलेल्या सो हांगा तालिगांव हे डेली उदक नासता. हांगा आतां सायडीक कन्स्ट्रक्शन चालू आहा थंयच्यान व्हडल्यो गाडयो वयतात तरी परत पायप फुट्टा. आमकां हांगा 2 दीस घरान उदक नासता. लोकांक त्रास करचे पडटा. उदीक कपडे धुवपाक उदक पिवपाक सुद्दां आमकां सारकें उदक ना हांगा. बांयचे लोकांचे बांयचें उदीक काडचें पडटा हें करचें पडटा. 6 म्हयने जाले उदक 6 म्हयने आमकां हांगा उदक ना. लोकांक खूब त्रास जाला आनी लोक हांगा सगळे आमचे न्हिदला कोण उलोवंक सोदना. आतां हांगा इलेक्शन सोंपला सो आमी बरो सरकार निवडून हाडलेलो आहा. आतां ह्या बऱ्या नव्या सरकारान मातशें कितें पळोवचें आनी सगळें सारकें करचें हिची म्हाजी नम्र विनंती. म्हाजें नांव सुहन पालेकर फ्रॉम तालिगांव. मोपा विमानतळार पुलीस स्टेशन सुरू जाला. निरीक्षक महेश केरकर हांच्या सयत उपनिरीक्षक दीपक हळणकार 2 सहाय्यक उपनिरीक्षक आनी हेर कर्मचारी मेळोन 23 जाणांची नेमणूक जाल्या. श्री गणपती संस्थान नववाडे वास्को हांगसर उबारिल्ल्या छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे शुक्रारा उक्तावण जालें. ह्या वेळार मानाचे सोयरे म्हूण शिक्षक गणेश गोपाळ गावडे आनी राजीव ढवळीकार हाजीर आसले. ह्या सुवाळ्याक शेकड्यांनी लोक उपस्थित आसले.
आपल्या पहिल्याच वेंचणुकेंत एक सीट काडून एकूण मतां मदीं रेव्होल्युशनरी गोवन्सान 9.54% मतां काडली. ह्या फावट 9,65,997 मतदारांनी मतदान केल्लें. तातूंतल्या 92,175 मतदारांनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साक मत दिलें. पयलेच फावट वेंचणुकेच्या रिंगणान देविल्ल्या रेव्होल्युशनरी गोवन्सान भाजप आनी काँग्रेस ह्या दोनूय पक्षां वांगडा आपलोय क्रम टक्केवारींत लायलो. सगळ्यांत पोरणो पक्ष आशिल्ल्या मोगू पक्षाक लेगीत रेव्होल्युशनरी गोवन्सान फाटीं उडयले. वेंचणुकेन भाजपान 20 जागे जिखून 33.31% मतां मेळयली, तर काँग्रेसीन 11 जागा जिखून 23.46% मतां मेळयली. मांद्र्या मतदारसंघान उदकाच्या आनी बेरोजगारीच्या प्रश्नाचेर जाता तितल्या बेगीन तोडगो काडटलो. तो ह्या वाठारांत नवे भलायकी केंद्र उबारतलो अशें आश्वासन मांद्रेचो मोगो पक्षाचो आमदार जीत आरोलकर दिता. ह्या प्रकल्पांनी चडांत चड थळाव्यांक कामाक लायतलो अशें उतर जीत आरोलकरान दिलां. मांद्र्या मतदारसंघान नवे प्रकल्प येवपाचे आसात. ताचेर 7 दिसां भितर अभ्यास करून निर्णय घेतलो आनी 2 वर्सां भितर प्रकल्प पुराय करतलो अशें जितान सांगलां. एम्प्लॉयमेंट हो मेजर इशू आहा आनी हांवें कमीट केला कॅम्पेनिंगाक की एम्प्लॉयमेंट हे आयदर गव्हर्मेंट ऑर प्रायवेट सेक्टर. मेजर म्हाजो फोकस आहा प्रायवेट सेक्टर आनी प्रायवेट सेक्टर म्हटल्यार इलेक्ट्रॉनीक सिटी जी अर्दी कुटी उरल्या ती आमकां कंप्लीट करपाची आहा आनी ती जाता तिका मॅक्झिमम जितले फास्ट जाता तितले आमकां करपाचो प्रयत्न करूंक जाय आमी. पूण एकूच थरर स्टडी केल्या शिवाय हांव तेचेर कांय कमेंट करूं शकना, कित्याक आजून पर्यंत प्रोजेक्ट खंय पावला, कितें खंयसर कितले मेरेन पावला, कोणाक अलॉट केल्यात कॉन्ट्रॅक्ट टेंडर्स वॉट एवर, ते सगळे थरर स्टडी करची पडटली म्हाका. विदीन 8 days हांव तेचेर अभ्यास करून तेचेर कितें तो डिसिजन घेवन जाता तिका मॅक्झिमम विदीन 2 years 2 वर्सांचो टार्गेट हांवें म्हाज्या स्वताक दिल्लो. आजून पर्यंत गव्हर्मेंट फॉर्म जावंक ना. पोर्टफोलिओ हेल्थाचो कोणाक वयतलो कितें वयतलो तोय खबर ना. जो मंत्री जातलो तेचे कडेन प्रायोरिटीचेर ते कंप्लीट करप आनी थंय जे रिक्रुटमेंट आहा, स्पेशली हांव रिक्रुटमेंटाचेर हेल्थ डिपार्टमेंटान कन्सर्न टू ए हॉस्पिटल जे रिक्रुटमेंट जाता ते मॅक्झिमम आमचे स्थानीक जे भुरगे आहा तांकां जॉब मेळपाचो प्रयत्न म्हाजो आसतलो. डिमांड करतलो की हे जे मांद्र्या खातीर जे डेव्हलपमेंट जाय ते आमकां गरजेचे आहात आनी स्पेशली अनएम्प्लॉयमेंट हांगा मेजर इशू आहा आनी दुसरो उदकाचो. हे 2 विशय मेजर इशू हांव जो CM जातलो तेचे कडेन डेफिनेटली हांव प्रयत्न करतलो की फुलफील करून घेवप. आंतरराष्ट्रीय महिला दिसा निमतान यू वीकेंड फाउंडेशनान स्तनाच्या कॅन्सर रोगाची जनजागृती भोवडी आयोजीत केल्ली. ह्या कार्यावळीक दोतोर आयरा आल्मेदा आनी दोतोर केदार, दोतोर दीपक, दोतोर वेदा आनी हेर उपस्थित आसली. गोंयान उदरगत जायत आसा आनी स्तन कॅन्सराच्या रोगान बायलां मुखार व्हड आवाहन तयार जालां अशें दोतोरांनी सांगलें. दोतोर रायकर आनी ताच्या पंगडाची जनजागृताय भोवडी आयोजीत केली म्हण तोखणाय जाल्या. The DHS Directorate of Health Services is delighted to co-host this event with UVCAN Foundation. I appreciate Dr. Raikar and his team for coming out with this kind of innovative way of spreading awareness. The Directorate of Health Services has done well in various health fronts. You know that Goa is like a developed country in a developing nation. So we've done well for women on maternal mortality, fertility, but we also are number 1 in lifestyle diseases, and breast cancer is one of the topmost cancers in women. So it's wonderful that you are all here to create awareness for the same. Thank you so much. Get ready, get set before the flag off. Thank you. ह्या फावट गोंयच्या विधानसभेन 19 नवी मुखामळां दिसून येतली. प्रस्थापीत उमेदवारांक धक्को दीत हे नवे उमेदवार विधानसभेंत आपल्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतना दिसून येतले.
काँग्रेसीच्या काल्लूस फरेरान ग्लेन टिकलोक मात दिली. मया भाजपाचे प्रेमीन शेटान जैत जोडले. मांद्र्या मगोपाचो जीत आरोलकर किंग मेकर थारलो. मुरगांव मतदारसंघात काँग्रेसीच्या संकल्प आमोणकारान मिलिंद नायकाक धक्को दिलो. नावेली भाजपाच्या उल्हास तुयेकाराक मत विभागणेचो बरोच फायदो जालो. वालंका आड 430 मतांच्या फरकान ताणें जैत जोडले. नुवे काँग्रेसीचो आलेक्स सिक्वेरा जिखलो. बाणावले आम आदमी पार्टीच्या वेन्झी वेगसान हेवीवेट नेतो चर्चिल आलेमावाक हारयलो. दिवचले अपक्ष उमेदवार दोतोर चंद्रकांत शेट्ये जिखलो. कुट्टाळे अपक्ष उमेदवार आंतोनियो वाजान जैत मेळयले. कुमारजुव्या काँग्रेसीच्या राजेश फळदेसायान जैत जोडले. कुंकळे युरी आलेमावान भाजपा उमेदवार क्लाफास डायसाक हारयलो. पेडण्या प्रवीण आल्लेकारान मोगोपाच्या राजन कोरगांवकाराक हारयलो. पर्या दिव्या राणीन सुमार 14,000 मतांनी जैत जोडले. केप्या एल्टन डिकॉस्टान उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकाराक हारयलो. साळगांवा काँग्रेसीच्या केदार नायकान जैत जोडले. शिवोले डिलायला लोबो सांत आंद्रे मतदारसंघात रिव्हॉल्युशनरी गोवन्साच्या विरेश बोरकारान जैत जोडले. सांताक्रूज रुडोल्फ फर्नांडीस वास्को कृष्णा साळकार आनी वेळी आपाचो क्रूज सिल्वा जिखलो. तृणमूल काँग्रेसीक वांगडा घेवन 12 मतदारसंघ वेचून हाडपाचो आत्मविश्वास दाखयल्ल्या सुदीन ढवळीकरान मोगो पक्षाच्या अपयशा खातीर रेव्होल्युशनरी गोवन्साक जबाबदार धरला. ह्या वेंचणुकेन आरजीचो एकूच उमेदवार वेचून आयला. पूण आरजीचो वोट शेअर 10% आशिल्ल्या कारणान मोगो पक्षाचे उमेदवार पडल्यात असो आरोप ढवळीकरान केला. आरजी सबंद गोंयांत हे वोट केलो. नवो पक्ष आसून सुद्दां तांणी त्या 10% पेक्षा वयर वोटींग तांणी काडले. सरप्रायज थिंग म्हणजे फोंड्या सारक्या तालुक्यांत आरजीक बरीच मतां पडली. इतलेंच न्हय तर जी आरजीन मतां काडली दॅट इज द सरप्रायज. 2,500 काय 3,000 2,000 आनी जे कडेन भरपूर काम आमी केले थंय आरजीक मतां पडली. हे पळोवन हातशें रडचें काय दुख्ख करचें हेंय म्हाका कळना. पूण हांवें स्पोर्टिंगली घेतलें. आय एक्सेप्टेड ऑल द डिफीट्स ऑन माय शोल्डर्स. वेंचणुके उपरांत हांव भाजपात वचचो ना अशें म्हणपी ढवळीकरान सत्तेन वांटो मेळचो म्हण आतां भाजपा कडेन तडजोड करपाची भुमिका घेतल्या. भाजपाच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांनी आग्रो केलो म्हणूनच हांव भाजपाक तेंको दिता अशें सांगीत ढवळीकरान भाजपाकूच आपली गरज आसा अशें परत उलोवन दाखयला. आनी आमकां फोन केलो आनी सांगलें की तुमी आतां जे गव्हर्मेंट आसा भारतीय जनता पक्षाचे तांचे पयले लिडर जे आसा दिल्लीचे तांणी म्हाका स्वता फोन केलो आनी ताणें सांगलें की तुमचो सपोर्ट आमकां जाय. विदावट एनीथींग आमकां कितें मेळचें अशें दिसना. खूब जाणांनी काल कॉमेंट मारल्या आमकां मेळचें अशें दिसना. आनी हांव परत एकदां स्पश्ट करता विदावट किपींग एनीथींग इन मायंड हांवें भारतीय जनता पक्ष जो 20 आनी त्या 3 इंडिपेंडंटांनी तांकां सपोर्ट केला तांकां हांवें मन बसून सपोर्ट केला. आनी हो सपोर्ट मोगो पक्षाची एक्झिक्युटीव कमिटीक सांगून केल्लो आसा. गोंयांत कितलींशींच सरकारां आयली आनी गेली पूण दर वेळा सत्तेन कशें घुसपाचे हाची जाणविकाय ढवळीकर भावां कडेन आसा हे दर वेळा प्रमाण ह्या वेळा लेगीत दिसून आयले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कुडचड्या, पणजे, फोंडे, सांखळे आनी नावेली मतदारसंघान भाजपाचे 5 उमेदवार काटार पास जाल्यात. कुडचड्या निलेश काब्राल काँग्रेसीच्या अमित पाटकरा आड 672 मतांनी वेचून आयलो. पणजे बाबूश मोन्सेरात उत्पल पर्रीकरा आड 716. फोंड्या रवी नायक मोगोपाच्या केतन भाटीकरा आड फकत 77 मतांनी. सांखळे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत काँग्रेसीच्या धर्मेश सगलानी आड 666 जाल्यार नावेले भाजपाचो उल्हास तुयेकार राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या वालंका आलेमावा आड 430 मतांनी वेचून आयलो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, मंत्री निलेश काब्राल, आदलो मुख्यमंत्री रवी नायक, बाबूश मोन्सेरात आनी उल्हास तुयेकार 1000 परस उण्या मतांनी फरकान वेचून आयल्यात.
म्हळ्यारूच गोंयकार तांचेर रागार आशिल्ल्याचे हांगसर दिसून येता. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण शेतकारांक मिना खणींतले उदक शेतकी खातीर वापरूंक दियात म्हूण मागणी करीत गेल्ल्या शेतकारांक पुलिसांनी अटक केली. हे शेतकार फाटले 5 दीस जाले आंदोलन करताले. शेतकारांक उदक नासतना दवरून मिनाची येरादारी मात सुरूच आसली असो आरोप शेतकारांनी केला. 11 मार्चाक उपजिल्लो अधिकाऱ्यान आनी मिना संचालकान थळावी पळोवणी करून तांकां आश्वासन दिलें. 13 शेतकारांक भितर उडयले आनी उपरांत जामिनीचेर तांकां भायर सोडले. नमस्कार, हांव जयेश्वर गावडे, पिसुर्ले शेतकरी संघटनाचो मेंबर. आमच्या हक्का खातीर आमी लढपाक गेल्ले पिसुर्ल्या मायन DMCचे. आमकां कितें कळ्ळें, कितें मायन डिपार्टमेंट येतालें म्हणून उलोवपाक म्हणून आमी सगळे जाण गेल्ले थंय गेल्या नंतर आमकां कांयच खबर ना. थंय पुलीस येयले आनी आमकां अचानक उखलून येले. हांगा उखलून गेल्या नंतर हांगा येयल्या नंतर आमकां डायरेक्ट भितर उडयले. आमचे मोबायल काडून घेतले, सगळे काडून घेतले आनी डायरेक्ट भितर उडयले. आनी एक आमचो मेंबर आसलो हनुमंत परब, की ताका मारता तो आवाज येयल्लो. ताका मारलो सुद्दां आमकां खबर ना, पूण मारता तो आवाज येता. आवय रे बाबा रे म्हणटा तो आवाज येयला, इतकें आमकां खबर आसा. कित्याक आमी आमच्या हक्का खातीर गेल्या. कित्याक आमकां 2-3 वर्सां जालीं आमच्या शेताची हे गावना, लुकसाणी गावना. आमच्या शेतान माती पडलेली आसा, पाणी ना आमकां धड खातो जाल्या, शेताक पाणी ना, गोरवांक पाणी ना, कांयच ना. त्या खातीर आमी हक्का खातीर आमी रिस्तर एक कॉपीच्या मार्फत आमी गेल्ले गव्हर्मेंटाक पळोवन. तरी आसतना आमकां हांगा हाडून सगळे दिसभर आमकां हांगा दवरले. पणजे मिरामार वाठारांत दर्यादेगेर तरंग हे गृहिणीचे तयार केल्ले वस्तूंचे प्रदर्शन आयोजीत केल्ले. ह्या प्रदर्शन 12 आनी 13 अशे 2 दीस 11 ते 9 मेरेन चलतले. गृहिणींनी तयार केल्ल्यो विंगड वस्तू ह्या प्रदर्शनाक दवरिल्ल्यो आसात. वस्तू कमी किमतीन विकतात, ताका लागून सगळ्या गोंयकारांनी ह्या प्रदर्शनाचो लाव घेवचो अशी मागणी आयोजकांनी केल्या. हाय एवरीवन, आमी हांगा हे तरंगाचें एक्झिबिशन ऑर्गनायज केल्लें आसा. हे एक्झिबिशन वुमन्स डे स्पेशल आसा आनी हातूंत सगळीं जाणां जी बायलो घरा बसून जी बिझनस करता, थोडे ज्वेलरी करता, थोडे कपडे शिवता, जे घर बसले कितें कितें करता, तांच्या खातीर स्पेशली हो प्लॅटफॉर्म आमी हांगा दिल्लो आसा. आनी हे एक्झिबिशन आमचे 2 दिसाचें आसा, आज आनी फाल्यां, दॅट इज 12th मार्च एंड 13th मार्च. इट्स अवेलेबल आफ्टर 11 to 9 PM. आनी हे एक्झिबिशन आमच्या हांगा गॅस्पर डायसाच्या ऑपोजीट मिरामार बीच कडेन जाल्लें आसा, हीच झोन एरिया. आनी हांगा तुमी मुद्दामूच येयात पळोवपाक, जी बायलो घरा बसून कितें करता, जांकां कांय प्लॅटफॉर्म मेळना, तांच्या खातीर स्पेशल ऑर्गनायज केल्लें आसा. रेट सुद्दां सगळे बरे रिजनेबल जावन आसा. येयात हांगासर आनी शॉपिंग करात. थँक्यू. संवसारीक अध्यात्मीक गुरू श्री रविशंकर हांची प्रेरणा घेवन आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या हंगेरी, पोलंड, रोमानिया, स्लोव्हेकिया आनी हेर युरोपियन देशांतल्या युरोपियांनी मनीसपणाच्या भावनेन युक्रेन आनी पोलंडांतल्या भारतीयांक मजतीचो हात दिवपाचो वावर सुरू केला. आडकून पडिल्ल्या भारतीयांक अन्न, वस्त्र आनी निवारो दिवन तांकां देशांत हाडपा खातीर ते आप वावुरपी मजत करतात. रशियेच्या आक्रमणाक लागून त्रासान पडिल्ल्या युक्रेनांतल्या हजारांनी लोकांक खातीर आप वावुरपी देवदूत थारल्यात. श्री रविशंकर हांणी स्वता जायत्या पिडेस्त लोकांक संपर्क साधून तांकां धीर दिला. तांकां मजत करपा खातीर विश्वासू उपसेवकांक हांगा धाडल्यात.
तृणमूल काँग्रेसीक वांगडा घेवन 12 मतदारसंघ वेचून हाडपाचो आत्मविश्वास दाखयल्ल्या सुदीन ढवळीकरान मोगो पक्षाच्या अपयशा खातीर रेव्होल्युशनरी गोवन्साक जबाबदार धरला. 5 मेळटा पळया तुम्ही अजाप जातले 5 जातले आणि काँग्रेस 10 किंवा 2 आसा आमच्या बरोबर आसा. गोयच्या मातयेंतलो पक्ष म्हणून वळख आशिल्ल्या मोगोपान तृणमुला वांगडा युती करून माती खाल्ली अशें म्हटल्यार चुकीचें थारचें ना. 5 जाग्यांचेर जैताचो दावो करपी सुदीन ढवळीकाराक 2 जाग्यांचेरच समाधान मानचें पडलें. भाजप बरोबर वचपा हांव तृणमूल बरोबर आसा, भाजप बरोबर कसो वतलो? तृणमूलान भाजप बरोबर वचपाचें आमंत्रण दिलें जाल्यार गोश्ट वेगळी आसा. निकाला उपरांत भाजपाच्या जैतिवंत उमेदवारांची बसका जाली. हे बसकेक भाजपाचो गोंय प्रभारी देवेंद्र फडणवीस हाजर आशिल्लो. ह्या वेळार फडणवीसान मोगोपान भाजपाक तेंको दिल्ल्याचें उलोवन दाखयलें. आम्ही कालच हे अनाऊन्स केलं होतं की आमचे 21 आले तरी आम्ही काही लोकांना आमच्या सोबत घेऊन चालणार आहोत आणि त्याच परंपरेनुसार हे 3 अपक्ष असतील किंवा महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टीनेही भारतीय जनता पक्षाला समर्थनाचं पत्र दिलेलं आहे. त्यामुळे MGP देखील आमच्या सोबत असणार आहे. मोगोपान तृणमुलाक वांगडा घेवन 15 जाग्यांचेर वेंचणूक लढयल्ली आणि सुदीन ढवळीकारान आपूण मुख्यमंत्री जावपाची इत्साय उलोवन दाखयल्ली. पूण भाजपाक 20 जागे मेळ्ळे आणि 3 अपक्षांचो तेंकोय मेळ्ळो. ताका लागून किंग मेकर जावपाची मोगोपाची सपनां धुळीक मेळ्ळी. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान सुशांत गावस. कुडचडे, पणजे, फोंडे, सांखळे आनी नावेली मतदारसंघात भाजपाचे 5 उमेदवार कांठार पास जाल्यात. कुडचड्या निलेश काब्राल काँग्रेसीच्या अमित पाटकरा आड 672 मतांनी वेंचून आयलो. पणजे बाबूश मोन्सेरात उत्पल पर्रीकरा आड 716, फोंड्या रवी नायक मोगोपाच्या केतन भाटीकरा आड 77, सांखळे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत काँग्रेसीच्या धर्मेश सगलानी आड 666 जाल्यार नावेली भाजपाचो उल्हास तुयेकर राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या वालंका आलेमावा आड फकत 430 मतांनी वेंचून आयलो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, मंत्री निलेश काब्राल, आदलो मुख्यमंत्री रवी नायक, बाबूश मोन्सेरात आनी उल्हास तुयेकर 1000 परस उण्या मतांच्या फरकान वेंचून आयल्यात. म्हळ्यारूच गोंयकार तांचे रागार आशिल्ल्याचे हांगसर दिसून येता. तर हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव प्रणिता रेडकर तुमचो निरोप घेता. फुडल्या खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.